पेद्रूचें पयलें पत्र. गो बायलांची वागणूक. चॅप्टर 3. तेच भाशेन तुमी बायलांनो तुमच्या घोवांक खालत्यो जायात, अशें तांचे मदले कोणूय अजून शब्द मानून घेवंक नासलोले आसात जाल्यार उतरां विणें आपले पत्नीचे चालेनूच ते जिखून येतोले, कित्याक आपल्यो पत्नी मानसुगेन आनी निर्मळपणान जियेतात म्हूण ते पळयतले. वेंटलोले केंस, भांगाराचे अलंकार, नाजूक न्हेसोण असल्या भायल्या वस्तूंची तुमची श्रिंगारणी जावं न्हय. तुमची श्रिंगारणी जावन दी भितरली, काळजाची, बिगडना तसली, एक शांत आनी दुलोभ स्वभाव ही आसा देवा मुखार चड मोल आसलोली श्रिंगारणी. हेच भाशेन आदल्या काळार देवाचेर विस्वास ठेवून जियेताल्यो त्यो भक्तिवंत अस्तोऱ्यो आपल्या पतींक खालत्यो रावून आपली श्रिंगारणी कोत्ताल्यो. अशी सारा आसली. अब्राहमाक आपलो धोनी म्हूण उलो मारून ती ताका खालती रावो. बऱ्यो कन्यो करून जियेशात जाल्यार तुमी तिच्यो धुवो आनी तुमचे पती आमच्या भावार्थाचे न्हय जावन तुमकां कसलें वायट करतीत म्हूण कसलीच भिरांत वा हुस्को धरूं नाकात. तेच परी पतीनो, तुमच्या पत्नी वांगडा एकामेकाक समजून जियेयात. फावो तो मान तांकां दियात. बायल अदीक अशक्त जायत, तरी पती बरोबर ती एकाच सासणीक जिविताची दायजीण. अशें करशात जाल्यार तुमच्या प्रार्थनांनी तुमकां कसलीच आडखळ आसची ना. प्रिती मोगाचें आनी शांतीचें जिवीत. शेकीन तुमी सगळीं तुमचे मोदें एका मोनाचीं जायात. दुसऱ्यांचें सूख दूख तुमचें करात. तुमच्या भावा भयणींचो मोग करात. पेल्याक कोंवाळायेन वागयात. खालत्या काळजाचीं जायात. वायट कदींच वायट फारीक करूं नाकात. वायट कदींच वायटान फारीक करूं नाकात. वो बेमान बेमानान. उरफाटीं तांकां बरें मागात. अशेंच करूंक देवान तुमकां आपयल्यांत आनी हे परी आशिर्वादाचें दायज तुमचें जातलें. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, तुज्या जिवाचो तूं मोग कोत्ताय न्हू. लांब आवक सूख संतोश तूं आशेताय न्हू. खोटेपण पयस कर, तुजी जीब दामून धर. फटकिरें उतर तुज्या तोंडांतलें कदींच भायर सरना जावं. वायट सगळें सोड, बरें तें कर. शांती सोडून तिच्या पावलांनी चल. सर्वेस्पर खोट्या मनशांक पाट कोत्ता. सर्वेस्पराचे दोळे बऱ्या मनशाचेर आसात. तांच्या मागण्यांची बोब ताच्या कानार पावता. धुमाळ्याच्या वेळार बरें करपाचेर तुमचें मन आसत जाल्यार कोणाच्यान तुमकां वायट करूंक जायत. तरी देवाक मानता ते भाशेन जिवचे खातीर तुमकां कितेंय भोगचें पडलें जाल्यारूय तुमी खरेंच सुभागी. मनशांक भिवूं नाकात. तांचे पासत आंकातूं नाकात. उरफाटीं क्रिस्त तुमचो सोमी म्हूण तुमच्या काळजांनी ताची भक्ती करात. आनी क्रिस्ताचेर कित्याक म्हूण तुमी विस्वास भरमासो दवरतात. अशें तुमचे लागीं कोणेंय विचारलें जाल्यार असल्यांक जबाब दिवंक सदांच तयार रावात. पूण तुमचो जबाब दुलोबायेन आनी माणसुगेन दियात. आनी अशें तुमचें अंतस्करण गुन्यांवां मेकलें आसतलें. हे भाशेन क्रिस्ताच्या एकवटांत तुमी जियेतात त्या बऱ्या जिविता पासत जीं कोण तुमच्यो चाडयो सांगतात तीं लोजेक सांपडटलीं. आनी जर ही देवाची खुशी तर वायट करून सोंसचे परस बरें करून कश्ट दोग भोगल्यार अदीक बरें. कित्याक म्हणल्यार आमचीं पातकां सारकींच नाटक करून आमकां देवा सोशी पावोवचे खातीर खूद क्रिस्तान एके पावटी मरण सोंसलें. निरअपराधी जावन अपराध्यां पासत तो मेलो. तो आमच्या विनाशी मनशां सोयंबाचो आसलो देखून ताचो जीव काडूंक पावले. पूण देवान ताका पुनर्जिवंत केलो तेन्ना तो आत्म्यान भरलोलो अविनाशी जालो आनी असो तो बंडखणींत आसलोल्या मनशांक सोडवणेची खबर परगटूंक गेलो. मागां
नोआ तारून बांदतालो त्या काळार देव अजून सोंसणीकाय धरून आसलो तेन्ना ही मनशां देवाक खालती जावंक राजी ना जालीं. फकत एक धाकटो 8 जाणांचो जोमो उदका वरवीं वाटावलो. तें उदक आतां तुमकां तारण दितल्या पवित्र स्नानाची खुणा. हें स्नान कुडीचो भायलो मेळ धुवन काडिना, पूण ह्या स्नानान जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं आमचें अंतस्करण नितळ जाता. आनी आमी असल्या बऱ्या अंतस्करणान जेजूचो पाटलाव करूंक देवाक भास दिता. हो जेजू सर्गार भितर सरला आनी देवदूतांक, अधिकाऱ्यांक आनी पदव्यांक आपणा खाल दवरून देवाच्या उजव्याक बसलोलो आसा. देवाचें उतर हें.